आयजक वेगस आपलो वाडदीस आयज समोर उमतना आयजकाचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर देवाचो शुभ आशिर्वाद पडूंक ताची पासत आयचे मिसान मागुया. आमची गरजो आवडे आनी भक्तीपणी बापाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. सासणाचें जिवीत सोडूंक हांवें कितें करचें अशें विचारलें तेन्ना जेजू ताका सरळ सांगता, नेम दिल्यात कायदे, तातूंतलो पयलो कितें तें तो ताका सांगून ताका जागयता. सगळ्या तुज्या काळजान, आत्म्यान, बोडान आनी शक्तीन सर्वेस्परा देवाचो मोग कर. आनी देवाचो मोग करता तसो तुजो आनी पेल्याचो कर. आमी जण एकलो आमचो मोग करता, देवाचो मोग आमी करता हातूंत दुबाव. देवाचो म्हजो आनी पेल्याचोय मोग करून जिवीत भोरतेन जिवंक आयच्या मिसान मागुया. मोगाट केल्ले चुकी भोगसूंक देवाची काकुती कुलो मारुया. हांव पातकी सर पोदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे पासत भागीवंत सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपद विदार देव, आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्त्यांच्या जिविताक पळोवं. आमेन. So
सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा तूं घडीत मोबळायेचो बाप तुज्या लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी ताणें आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकुतीन सर्व आमची पातकां भोगूस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरोना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजें सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेतान राजभर चलयता सस्तेच्या सस्नांक. आमेन. जोनस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचत. सोर्वेस्पोराचें उतर अमिताईच्या पुता जोनसाच्या कानार अशें सादलें. उठ आनी निनेवे त्या व्हडल्या शारांत वच आनी तांचें कोटेपण म्हजेशीं पावलां म्हूण तांकां साद घालून सांग. सोर्वेस्पोरा मुखायलो पयस सरूंक जोनस तार्सिसाक पळून वचूंक चिंतलें. तो झोपाक देंवून गेलो आनी थंय ताका तार्सिसाक वचपाचें एक तारू मेळ्ळें. सोर्वेस्पोरा मुखायलो पयस सरून वेचे खातीर आपले पयशे फारीक करून तांचे बरोबर तार्सिसाक वचूंक तो तारवार चडलो. पूण सोर्वेस्पोरान दर्यांत खोर वारो सुटोसो केलो आनी तुफान इतलें व्हड जालें की तारून फुट्टाशें दिसतालें. तारवटी भियेले आनी जोन एकल्यान आपल्या देवाक उलो मारलो आनी तारवाचो भार उणो करूंक तांणी आपलो माल दर्यांत उडयलो. जोनस सोकला तारवाच्या तोळान गेलोलो आनी थंय आड पडून न्हिदेन बोरमेतालो. ताचेशी येवन कोपितान म्हणलें, तूं न्हिदून आसाय तें कितें? उठ आनी तुज्या देवाक उलो मार. घोडये तो आमचो उगडास करीत आनी आमकां वाचयत. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें, हें वायट आमचेर उपरासूंक गुन्यांवकार कोण तो पळोवंक सोडती घालुया. म्हणटूच तांणी सोडती घाल्ल्यो आनी सोड जोनासाक पडली. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, तुजो धंदो कितें? खंय तावन आयलाय तूं? तुजो गांव खंय आनी तूं खंयच्या लोकांतलो? हें सगलें आमकां सांग. ताणें जबाब दिलो, हांव एक हेब्रू. दोर्या आनी प्रितूम रोचल्यात त्या सोर्वेस्पोरा सोर्गींच्या देवाक हांव बुजतां. हें आयकून तारवटी भिरांतीन कांपले आनी तांणी म्हणलें, तर तुवें कितें केलां? तो सोर्वेस्पोराच्या हातांतलो सुटूंक सोदतालो म्हूण तांकां कळ्ळें, कित्याक ताणें तांकां अशें सांगलोलें. तेन्ना तांणी म्हणलें, दोर्या आमकां तोंड जावंक आमी तुका कितें करचें? कारण दोर्या ओदीक आनी ओदीक उचांबूळ जातालो. ताणें जबाब दिलो, म्हाका धरात आनी दोर्यांत उडयात आनी तेन्ना दोर्या तुमकां तोंड जातलो. कित्याक म्हज्याच गुन्यांवाक लागून तुमचेर हें मोड उपरासलेंशें म्हाका दिसता. तोडीक पावून तांडेलांनी भार घेवन ताणलें, पूण सगलें निर्फोळ, कित्याक दोर्या तांकां ओदीकूच उचांबूळ जातालो. तेन्ना तांणी सोर्वेस्पोराक उलो मारलो आनी म्हणलें, सोर्वेस्पोरा, ह्या मनशाचो प्राण काडून आनी मरूंक निर्मू नाका. ह्या निरपराधी रोगताचे गुन्यांवकार आमकां करूं नाका. कित्याक तुका बरें दिसलां तशें तुवें केलां. आनी जोनसाक धरून तांणी दोर्यांत उडयलो आनी दोर्या नव्यान तोंड जालो. हें पळोवन ते सोर्वेस्पोराक भियेले आनी ताका एक योद्ध भेटयलो आनी आंगवण्यो केल्यो. जोनसाक गिळूंक सोर्वेस्पोरान एक भोव व्हड मासली तयार केल्ली आनी जोनसान 3 दीस आनी 3 राती ते मासलेच्या पोटांत उरलो. सोर्वेस्पोर मासले कडेन उलयलो आनी मासलेन जोनसाक पोटांतलो वेळेर उंकलो. देवाचें उतर हें. देवाचे गोड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. म्हजो जीव सोर्वेस्पोरा तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय. म्हणुया, म्हजो जीव सोर्वेस्पोरा तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय. म्हज्या दोळ्ळीरपणांत तावन
हांवें सोर्वेस्पोराक उलो मारलो. ताणें म्हाका जाप दिली. नॉर्काच्या पोटांत हांव आसलो. थंय तावन हांवें उलो मारलो आनी तुवें म्हजो ताळो आयकलोय. सबाब, म्हजो जीव सोर्वेस्पोरा तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय. तुवेंच म्हाका कोंडांत दर्याच्या पोटांत शेवटिलोय. म्हजे भोंवतणी उदकाचो लोट, तुजी ओसाड, तुजी लारां म्हजे वयर वेतालीं तशीं वेतालीं. सबाब, म्हजो जीव सोर्वेस्पोरा तुवें फोंडांतलो काडलोय. आनी हांव अशें म्हणटालों, तुज्या दोळ्या मुखावेलो तुवें म्हाका काडून उडयलोय. कसो आतां हांव नव्यान तुज्या पवित्र मंदिराचेर दोळे घालूंक पावतलों. सबाब, म्हजो जीव सोर्वेस्पोरा तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय. भितरले भितर जेन्ना म्हजो जीव विरून वेतालो तेन्ना सोर्वेस्पोराचो म्हाका उगडास जालो आनी तुज्या पवित्र मंदिरांत तुजेशी चोडून गेल्लें म्हजें मागणें. सबाब, म्हजो जीव सोर्वेस्पोरा तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय. उद्गाराक उबी रावया. एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. Sorbespor तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजूक कोसाक लावंक एका धर्मशास्त्र्यान उठून अशें विचारलें, गुरुजी, सासणाचें जिवीत जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका अशी जाप दिली, संगतींत कितें बरयलेलें आसा, तूं कितें वाचताय? ताणें परती पाडून म्हणलें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या ओतम्यान, सगळ्या तुज्या बळान आनी सगळ्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करचो. आनी ताणें ताका सांगलें, तुवें सारकोच जबाब दिलोय, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक म्हणलें, तर म्हजो पेलो कोण? जेजून असो परतीपाड केलो, कोण एक मनीस जेरिकेक वचूंक जेरुसल्याक तावन देंवून येतालो. वाटेर तो चोरां नागोवण्याच्या हातांत सांपडलो. तांणी ताचे कडेन आसले तितलेय काण घेवन ताका घाय पडसर मार घातलो आनी ताका अर्दो मेल्लो कसो सांडून ते पळून गेले. तेन्ना अशें घडलें, कोण एकलो याज्ञीक तेच वाटेन देंवून येतालो. ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सरोन तो चलत रावलो. तसोच एक लेवीत तेवशिल्ल्यान पावून सरलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे कुशीन सरोन फुडें चलत गेलो. पूण एक वाटसूर सामारियेकार तेवशिल्ल्यान वेताना ताचे सुरशी पावलो आनी ताका पळोवन ताका चुरचुयें दिसलें. तो लागीं आयलो, तेल आनी सोरो लावन ताणें ताचे गाय बांदले आनी ताका आपल्या गाडवार घातलो आनी ताका एक खानावळींत व्हरून
ताचो परामोस केलो. दुसऱ्या दिसा ताणें 2 दिनार दिवन काडून खानावडीकाराक दिले आनी म्हणलें, ताचो सांबाळ कर, आनी कितेंय ओगडो खर्च तुका जायत जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका फारीक करतलो. ह्या तेगां भितर कोणें आपूण चोराच्या हातांत सांपडलेल्याचो पेलो जावन दाखयलें अशें तुमकां दिसता? ताणें जाप दिली. ताचे तांय दया केली ताणें. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, वच आनी तूंय तशेंच कर. जेजू क्रिस्ताची शोभत महाने प्रितीच्या म्हज्या भयणी भावांनो, म्हजो पेलो कोण हो प्रश्न जेन्ना धर्मशास्त्रान जेजूक केलो तेन्ना जेजून ही वपार सांगून ताका एक स्पश्टीकरण दिलें, एक एक्सप्लेनेशन दिलें. पूण ही वपार प्रितीच्या भाव भयणीनो आमच्या सोडवणेच्या इतिहासाचेर एक आरसो कसो जाता. जे भाशेन जेरुसल्याक देंवन जेरिकेक देंवन हो मनीस येता, तसोच आमकां जेन्ना देवान रचले आनी ह्या संवसारान धाडले तेन्ना आमी स्वर्गांतल्यान संवसारांत देंवन येतात. आनी हे आमचे यात्रेंत ह्या आमच्या पयण्यान आमकांय चोर मेळटा. आनी हे चोर जावन आसा आमचे पातक, हो चोर जावन आसा सैतान जो आमकां नाडटा आनी ताळमेन घालता. आनी ह्या चोराच्या फासांत आमी पडटा तेन्ना हो चोर आमकां मारता आनी आमकां अर्दे मेलेले कशे सांडून वेता. आनी हे सगळें घडल्या उपरांत जायत घडे धर्म जायत घडे देवा पवित्र शास्त्र वो आमची जी शास्त्रां आसा पळय ती आमकां एके भशेन दिसता की घडे हे आमकां साल्वार करीत. पूण प्रितीच्या भाव भयणीनो, हो समारीकार जो जावन आसा खुणा जेजूची, ताचे बगर धर्म, ताचे बगर आमची शास्त्रां कांयच उपयोगाक पडची ना. आनी हेच एक्सप्लेनेशन, होच नियाळ आमकां भाग्यवंत आगोस्तीन दिता. ह्या वेपारीचेर नियाळ करून तो म्हणटा, जेजू जावन आसा तो सामार्यकार आनी तूं आनी हांव जावन आसा हो आकांताक सांपडलेलो मनीस जो जेरुसल्याकतान जेरिकोक देंवन येता पळय तो. आनी असले परिस्थितीन जेजू आमकां अर्दी मेलेली कशी पळोवन आमचें चुरचुरें करता. पयले स्वतर आमचे घाय धुता, ताका तेल लायता, ताचेर सोरो घालता आनी आमकां उखलून पवित्र सभेच्या हातान घालता. उदक, तेल आनी सोरो ही 3 खुणां जावन आसा साक्रामेंतीक जिविताची. आमी पवित्र स्नान उदकान घेता, आमकां आमच्या क्रिस्माच्या दिसा पवित्र तेलान मागता आनी पवित्र संस्कारा वरवीं आमी जेजूच्या कुडी रोगतान वांटो घेतना हो सोरो उंड्या सोऱ्याच्या जेवणांत आमकां जेजू पोसता. आनी हेच आमकां भाग्यवंत आगोस्तीन सांगता की जेजू ह्या वेपारीन आमकां खुणायता की ताणें आमकां सोडूंक, आमकां बरेपण दिवंक हे साक्रामेंत ताणें स्थापून दवरल्या. आनी हे साक्रामेंत स्थापून आमकां ताणें पवित्र सभेच्या आधीन केल्यात. आनी ताणें पवित्र सभेक एक अशें आश्वासन दिलां की हांव जेन्ना परतून येतलो तेन्ना जें कितें ओगळें आसा तें हांव तुमकां परतून दितलो. तेन्ना
जेजू जेन्ना परतून येतलो तेन्ना आमची सोडवण सुपूर्ण जातली. जेन्ना जेजू परतून येतलो तेन्ना आमकां जी सेवा आमी दुसऱ्यांक दिता पवित्र सभेचे वांगडी कशे जी सेवा आमी जे सेवे वरवीं आमी दुसऱ्यांचे गाय पेकयता त्या गायाचो एक भाशेन फळ आमकां जेजू परतून येतलो तेन्ना तो आमकां दिता. आनी तर आयज ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करतना आमी जावन आसा पवित्र सभा आनी आमी जावन आसा गायल्लीं मनशां. पवित्र सभेचें कार्य जावन आसा दुसरी जी गायल्लीं मनशां आसा तांकां पडोवन तांचे चुरचुरे करून तांच्या गायाक तेल लावन तांचे गाय धुवन तांचे गायाक सोरो लावन तांकां बरेपण दिवं. आमी जेन्ना आमच्या जिवितान आमच्या दिसा दिसपट्टी आमच्या शेजाऱ्यांनी असल्या आकांताक सांपडलेल्या लोकांक पळयता तेन्ना तांकां एके भाशेन बरेपण दिवंक आमी प्रयत्न करुया. कित्याक आमी जावन आसा ते खानावळीन घातलेलो एके भाशेन पवित्र सभेचे वांगडी. तर हेच करूंक आयच्या दिसा आमकां देवाची कृपा मागुया. आकांताक सांपडलेल्यांक पावूंक आनी आमच्या जिवितान जेन्ना आमी आकांताक सांपडटा तेन्ना आमी पडटा तेन्ना जेजून जे साक्रामेंत दिल्यात ते साक्रामेंत आमी साक्रामेंताची एके भाशेन आदार घेवन आमचे जिवीत बरे भाशेन करूंक आमकां कृपा आनी आदार मागुया. पेटवणे वेळार गायन गाऊया C25 ना आमचे लागीं पेज 39. C25 पेज 39. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें निस्ता बलिदान सरपोत विदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी वळणेक आमच्या देखी पवित्र विचाराक सविस्कोर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुवें स्टापून आमकां भेटोवंक फॉर्मायलां तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सडबणीची पवित्र रीत समोरंबून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वाजुया.
अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदविदारा आनी सासणेच्या देवा सर खाडी आनी सर ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमची दिन वाचण्याची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचतां जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमचे दिन वाचण्याच्या प्रार्थनान तुजे वडवीक बिलकूल चडना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसारान देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण संसंग वेचचे आनी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या ससांग दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या ससांग दिली आनी म्हळे, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सस्नीक कोराचे हें रगत, पातकांचे बक्षणी मनशाक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारयतलें, हे म्हज्या अवडसाक करात. Babartaco good, Gorgotuya. Jesus, 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 no miedo. Jesus, 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 no miedo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सडबणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रितमीचे 20 जालेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे वीस साहेबान सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यांत ते आमचे भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवन फाव कर. आम्हा समेस्तांची आमचो भाव आयजक जो आपलो आज वाडदीस मनयता ताची हांगा ह्या मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची
तशेंच आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा विटीन ते वांटो दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माई संगती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोरनूत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोरकाळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासरीच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्विदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससना. पयली आज्ञा शिकूंक तिची ओळख घेवंक आनी ती जिवितान पाडून देवा मोगान आनी पेल्याची सेवेन सदांच आमी आयती आसूंक मागुया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तालयेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सगळेच परस सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या संदारा जेजू क्रिस्ताचे आनी आमी बरभाशेन उतरेकता. तूं आमकां तुज्या उदका खातीर सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांमुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोंवतशी दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजभर चलयता सस्नाच्या सस्नांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी खुशालकायेन शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काबूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काबूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडेच्या जेवणाक आपयल्यांक ते सुभागी. सुम्या ते म्हजे भितरचे म्हाका पळोवना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका बोलाकी मेळटली. क्रिस प्रसादा बेलार कायन कावया D27 मोच्या देवा तो सोर बरो पेज 61 D27 पेज 61. Moja Bela, tu soru moro,
वांगडी आमचो एक याज्ञिक भाव फादर डॉयल डायस हाची आवय संपल्या सुकाल शिशिणी वाठारांतलो आज 10 वरांचेर तिचो करीत भशेन मागुया ही संपलेली आमची बोरी बसत कशी सांग डायस फादर डॉयल डायस जो बाराडी कपेलां थोडे खंड बाराडी कपेलां आसा ताची आवय बसत मागुया आनी आमच्या भावाक आमची बोजून दुसरे सुवातेर तुम्ही जाणात इस्रायल आणि हमास आमच्या मध्ये पालेस्तिनियांमध्ये झूज पेटला आणि झूज कसलें झूज आमकां सगळ्यांक मारेकार झुजाचो प्रभाव सगळ्यांचेर पडटा आख्या संवसाराचेर पडटा आनी एशिया वाठारांत झूज जाता म्हणटच आमकां सगळ्यांक तें लागता मागुया हे झूज सोंपूंक हमास आनी पालेस्तिनियन जमी हेजबुल्ला जमो लेबनॉनच्यान वावुरता आनी इस्रायल हांचे मदीं हें झूज सुरू जाला जायते लोक अदीक 1000 अदीक लोक मेला आनीक इस्रायल इज अ व्हेरी पावरफूल नेशन तांचे लागीं सगळे लेटेस्ट सॉफिस्टिकेटेड टेक्नॉलॉजी आसा मागुया हें गैर सोंपूंक कित्याक ताचो प्रभाव सगळ्यांक लागतलो आतां तेल वाडलें रोखडेंच गैर कॉमर्स जालें पेट्रोल वाडली गैर कॉमर्स जालें जो लोक कोविडा उपरांत फ्लायट्स आसल्यो त्यो फ्लायट सगळ्यो बंद जाल्यो इस्रायलाक वचपाच्यो फ्लायट्स बंद जाल्यो एर कंपनीज आहात एअरलायन्स कंपनीज आसात तांचेर ताचो प्रभाव येतलो लोक जो इस्रायलाक वयतालो थंय लोक ते गांव पळयतालो ते गांवच्या लोकांक वचून जावचें ना असलें जायतें कितें बाबांगडीनो गैर झूज संवसाराचेर वायट परिणाम हाडटा मागुया खतखत्यान भाग्य मंगेलीचे मजतीन हें झूज बेगीनूच सोंपूंक तिसरे सुवातेर तुमकां सगळ्यांक आमी गोंयकारांचो एकूट जो भारताची राजधानी न्यू दिल्ली आसा तांचे कडल्यान तुमकां बरे आवडे आमी घेवन आयलो आमचो भाव पिटर ताचो तियात्र रंग नंबर मातशी काडलो तेन्ना सगळे गोंयकारांक खूब खुशालकाय अभिमान भोगलो आनी भोव करून सगळे तालगांवची भाव भयणांक पळोवन ती आनी दुसरे याज्ञीक जे थंय एकठांय आसले तांकां खुशालकाय भोगली तुमकां सगळ्यांक बरे आवडे ताणें पाठयल्यात आनी आमचे सगळ्यां नत्यां गुत्तिली आमची कोंकणी भास फाटलीं 22 वर्सां ही संस्था गोंयकारांचो एकूट नवी दिल्लीक जिवो आसा आनी अजाप म्हळ्यार ही संस्था गोंयकारांचो एकूट एके वस्तुरेन गोल्ड तिचें नांव सुमन कुराडी आतां ती जाणटी जाल्या शी इज 89 years old पूण तरी आसतना कोंकणी भासत ती वावुरता कोंकणी उलयता आपल्या घरांत कोंकणी उलयता आपल्या भुरग्यां सगळ्यांक कोंकणी उलयता आनीक तिका इतलो कोंकणीचो मोग आसलो 22 वर्सां आदीं गोंयकारांचो एकूट ही संस्था तिणें दिल्ली शारांत घडोवन हाडली आनी एक अभिमानाची खबर तर तुमकां सगळ्यांक हे संस्थे कडल्यान बरें आवडे आनी तांचे मागणी आमचे बसत आनी आमची भाशा कोंकणी बसत सदांच जिवी उरूंक तांची प्रार्थना उबी रावया प्रार्थना सत्पवित्र देवा बापा आमी घेतल्या त्या संस्कारा बरोबर आमची काळजां धादोसकायेन भर आनी आमचे क्रिस्त जिवीत घट आनी फळादीक सांग आमच्या जिवान खण कशें जिवाच्या जुग्यान जेजू सारकें आमी जाणूक पावूं वस्तू दिपांतर ह्या बरे देवाचो फळ सांग दिवन मागता
क्रिस्ताच्या सुमेवरवीं सर्विसपोर तुमचे सव्यासूं तुमचे सगळे असो आणि सर्वपोतविदार देव बाप आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार शेवटा खायून खावया. F18 संगातान चलुया पेज 94. F18 पेज 94.